योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. नावेली जंक्शनारूय पळोवपाक मेळटा टिपिकल सरकारी पद्दतीची कामां. वेगवेगळ्या कामांक लागून फोडत आसा रस्ते. आतां पेवर्सांक लागून आडून उरता येरादारी. आडकून पडली मडगांवच्यान कारवार वचपी नागालँडची गाडी. व्हरताली विमानाचो पार्ट. 5 वरां आडकून पडली येरादारी. प्रायव्हेट बसी ऑन बोर्ड घेवन कदंबा बसी वरवींच मेळोवन दितले सुविधा. प्रदूषण कमी करून ग्रीन एनर्जी वापरात हाडपाचो यत्न, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. नावेली जंक्शनारूय टिपिकल सरकारी पद्दतीची कामां पळोवपाक मेळटा. लोकांक फुकटचो त्रास. कितलेशेच फावट हो रस्तो फोडलो, डांबरीकरण केलें. आतां रस्त्यार पेवर्स घालपाक सुरवात जाल्या. ताका लागून येरादारी आडकून उरता. पेशंटांक घेवन वचपी ॲम्ब्युलन्सी लेगीत आडकतात. प्रत्येक जाग्यार अश्यो 10-10 मिनटां ॲम्ब्युलन्सी आडून उरल्यो जाल्यार पेशंटाचें कितें? थळाव्यांक प्रश्न पडला. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज नावेली जंक्शनाचें जें काम चालू आसा हें काम बरें, कित्याक हांगा एवरीवियर पावसान रोड 30 फाट सारको केल्लो, पूण तेजो उपयोग कांय जालो ना. आतां खंय तरी न्यू एक टेंडर काडून हांगा दाट पेवर्स बसोवपाचें काम चालू आसा. हें काम बरें आसा, कित्याक हांगा जाय आसलें, पूण एक हांगा ट्रॅफिक पुलीस जाय आसले. हांगा खंयचेय पुलीस स्टेशनाचे ना जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस हांगा मॅनेज करपाक जाय आसले, पूण हांगा मॅनेज करपाक जाय तशें ट्रॅफिक पुलीस ना. आतां पयल्यार 2 ॲम्ब्युलन्सी हांगा ब्लॉक जावन उरल्यो. जो पेशंट मागता की आपूण बेगीन हॉस्पिटलां पावची म्हणून, हेजे खातीर लोकांनी अपील केला ह्या दोनूय डिवायस की तुमी मातशें हांगा ट्रॅफिक सेल जे आसा हांकां हांगा हाडून दवरचें. ह्या जंक्शनाचेर आनी दुसरें मडगांवचें जंक्शन आसा फ्युचर सिटी वचपाचें, हांगा 2 कडेन हांगा ट्रॅफिक पुलीस दवरचें ना जाल्यार हांगा ट्रॅफिक मॅनेज करपाक जावपा ना. लोकांना आनी परतून एकदां सांगतात, लोकांना अपील आसा लोकांनी ह्या ट्रॅफिक सेलान हांगा बेगीच्या बेगीन ट्रॅफिक डिप्लॉय करचें आनी हांगा लोकांक रिलीफ दिवचें म्हणून. ट्रॅफिक कितून जाम जाला ते सय आनी सिवेजाचें जें काम चल्लां नावेली थंयच्यान काम स्टार्ट जालां पळय, सगळे कडेन फोन काडून दवरले आनी इतू ट्रॅफिक जाम जाता. दुसरी गाडी वचपाक तर सोड, आमी स्वता गाडी घेवन येयले जाल्यार भायर सरपाक जायना, फूल जाम जाता. आनी आतां सद्या पोजिशन पळयलें जाल्यार काल रातच्यान ते खण एक व्हडलो काडला चर्ची मुखार. थंय खण काडटकीर ट्रॅफिक थंयचे थंय हांगसरले हांगा जाता. आनी हांगा ॲम्ब्युलन्स बी येयले जाल्यार एक कडेन उरलो जाल्यार 10 मिनट ॲम्ब्युलन्स उरता आनी 10 मिनटां भितर तो पेशंट बाबडो बांबोळे पावतलो काय ना तें आमकां दिसना. कित्याक 10 मिनट सगळे कडेन उरले जाल्यार पेशंट सिरियस आसा जाल्यार कसो वयतलो पेशंट थंय पावतलो. आज कितली वेळ उरली हांगा? 10 मिनटां हांगा उरली बाय तुमचे उजीर आहा पळय. कित्याक काय म्हणल्यार ट्रॅफिक हांगा फूल जातकीर हे फायन घालपाक जे खंय खंय रावता पुलीस ट्रॅफिक पुलीस ते आमची ड्युटी म्हणून समजून हांगा मातशें 10 मिनट लांबून पळोवपाक जाय. तेय देखून ते करनाय. हांव आमचे DSP आमचो मारगांवचो बरो आहा बाब शिरवयकर सरा लागीं मागता की हांगा लक्ष दिवचें आनी एक आमकां खंयचो तरी एक ट्रॅफिक पुलीस दिवपा पडचो आमी अपील रिक्वेस्ट करता. कित्याक काय म्हणल्यार ट्रॅफिक सायन्सा तरी फूल जाम जाता. ते ब्लॉक करून आख्खे ट्रॅफिक हांगा धाडचे म्हणटकीर हांगा जाम जाता. ते हांव आमच्या शिरवयकर सरा कडेन मागता की तो हांगा लक्ष दिवचें आनी एक पुलीस आमकां हांगा दवरचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. नागालँडची गाडी विमानाचो मुखेल भाग घेवन मडगांवच्यान कारवार वताली. मजगतीं ही गाडी रस्त्यार घातिल्ल्या लोखंडी बॅरिगेटाक शिरकाली. तिका लागून सुमार 5 वरां येरादारी आडकून उरली. हांगाच्यान ही गाडी भायर सरल्या उपरांत करमल घाटांतल्यान वचपाची आसा. मदीं कितल्या जाणांक आडखळी हाडटली हें कुवाडें जावन रावलां. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कारण जर अशें जर सिट्युएशन आसलें जाल्यार ते लोकांक त्रास जाता. देखून कायद्यान हो गुन्हो आसा आनी अशें जर आसलें किंवा जर आमी अशें करतना जर दिसलें जाल्यार पुलीस RTO आमच्या फाटीक लागता. पूण आयज 18 मेच्या सकाळीं सुमार 6 वरांचेर ही नागालँडाची गाडी हो विमानाचो मेन जो पार्ट आसा
मडगांव साकून घेवन कारवार वयताली आनी हो येदो व्हडलो पार्ट आसा की ताची लांबी जर काडली जवळ जवळ 20 ते 22 मिटर आसा आनी रुंदी जर काडली जाल्यार 6 ते 7 मिटर इतली आसतली आनी जेन्ना ही गाडी घेवन मडगांव साकून कारवारच्या दिशेन येताली त्या वेळाचेर बाळ्ळी हांगासर जे रेल्वेचे ब्रीज आसा वयल्यान ब्रीज आसा त्या रस्त्याच्या वयल्यान त्या ब्रिजाक खंयचीच गाडी किंवा व्हडली अश्यो वस्तू घेवन येताना आपयतली म्हणून तांच्यांनी रेल्वे डिपार्टमेंटान एक स्पेशल बॅरिकेड्स बसयल्ले आसा आनी ती त्या बॅरिकेड्सांतल्यान सुटना जाली आनी रस्तो सगळो जाम जालो जवळ जवळ 4 ते 5 वरां रस्तो जाम जाला लोकांचे हाल जाले त्या वेळाचे पुलीस आनी बाकीचे ऑथॉरिटी क्रेन हाडून ही गाडी कशी बशी त्या बॅरिकेड्सांतल्यान भायर काडून हांगासर सायडीन दवरलेली आसा पूण दुर्दैव अशें की ही गाडी जेन्ना अशीच मुखार वयतली त्या वेळाचेर मुखार आमचो केपें आनी काणकोण हांगासर बॉर्डरीचेर करमल घाट आसा ह्या घाटाचेर आठवड्यांतल्यान 2 ते 3 अपघात जाता आनी ताका लागून ह्या घाटाक मरण घाट अशें आमी म्हणटात आनी ह्या घाटाचेर इतली सामकी डेंजर वळण आसा आनी तो इतलो अरुंद आसा की ही गाडी थंयसरल्यान सुटपाक सामकीच मुश्कील आसा आनी थंयसर समज जर हँग जावन उरली जाल्यार करमल घाट म्हणजेच मडगांव टू काणकोण रस्तोच टोटल ब्लॉक जावन पडटलो खरें म्हटल्यार हाका सोल्युशन आशिल्लें की हे येदो व्हडले जे विमानाचे जे पार्ट्स आसात ते पार्ट्स खरें म्हटल्यार दर्यांतल्यान जर वयले जाल्यार टेन्शन फ्री आशिल्लें आमकां म्हायती मेळ्ळे प्रमाणे कांय लोक म्हणटात की हो जो पार्ट आसा तो नेवीचो एअरक्राफ्टाचो पार्ट आसा कांय लोक म्हणटात की प्रायवेट विमानाचो कांय लोक म्हणटात की गव्हर्मेंट विमानाचो आसा पूण हो जो पार्ट आसा तो विमानाचो आसा हे फायनल आसा आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हो नवीन पार्ट न्ही ओल्ड पार्ट हाका पेंटींग केल्लेलें आसा आनी हो विमानाचो मेन पार्ट जे विमानाची मेन 2 इंजिनां आनी सायडींची पंख्याची जी इंजिनां बसोवपाचो असो मेन पार्ट आसा आनी हो पार्ट आतां हांगासरल्यान कर्नाटकान व्हरपाचे अशा दिशेन ही गाडी वयता ही कितली पर्यंत बऱ्या रितीन मुखार पावतली आनी कशा पद्दतीन ऑथॉरिटी जाग्यार पावयतली हो मोठो प्रश्न आसा आनी हाजे कडेन आतां सगळ्या काणकोण ते मडगांव बाळ्ळी ह्या सगळ्या भागांतल्या लोकांचो सामको दोळो लागिल्लो आसा गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयांत आनीक एक सरकारी वैजकी महाविद्यालय जाय, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान म्हटलां. त्याच बरोबर गोंयांतूय ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री दिवची, नव्यान ओबीसी सेन्सर्स करचो अशें तांणी प्रमोद सावंत सरकारा कडेन मागलां. बांबोळच्या गोमेकोचे धर्तरेर दक्षिण गोंयांत आनीक एक वैजकी महाविद्यालय उबें जालें जाल्यार गांवांतल्या गरिबांक मुफत आनी बरे उपचार मेळटले अशें 19 समाजांचो आस्पाव आसलेल्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान म्हटलां. आयकात गोंयच्या ओबीसी महासंघाचो संयोजक मधू नायकाक. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याक हे माझे निवेदन परत करता. ओबीसी एसटी एससी हे 85% लोक आहा ते मॅक्झिमम ज्यो सुविधा पासून वंचित आसा त्यांचे हातून जी आम्ही मागणी केल्ली 4 एप्रिलाक सीएमा कडेन ती एक मेडिकल कॉलेज गव्हर्नमेंटाची सावथ गोंयांत जावची. त्याच बरोबर प्रपोर्शनेट जर विकास जातलो जाल्यार ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री सीएमा कडेन मागले हांवें. जशी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री आसा तांकां 12% बजेटरी प्रोविजन जाता. 12% म्हणजे 3000 कोटी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीक वयतात आनी तेंचे समाजाची ज्यो गरजो आसा ते बजेटाच्यान ते सगळे पावयतात. म्हणल्यार तांकां मरणाक पयशे मेळटात, तांच्या भुरग्यांक टुरा वचपाक पयशे मेळटात, सगळ्यांक तुमच्या भुरग्यांक शिकपाक सरकारान कांय कमी करची न्हू, ती जनरलाची मागीर आसुनी. तशेंच जशी मंडल कमिशनान रिकमेंड केलें आसा ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री सगळी स्टेटींनी जावची. बाब देवेंद्र फडणवीस गोंयचो ऑब्झर्वर आसा, तो मुख्यमंत्री आसतना तेणे महाराष्ट्रान ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्रीचे क्रिएशन केलां. म्हणजे हांव तेजे कडेन मागता, गोंय सरकारा कडेन मागता जाता ती बेगीन ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री दिवची. सरकारी हॉस्पिटलां कित्याक जाय ते विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन चर्चा केल्या अशें मधू नायकान सांगलें. तो म्हणटा खाजगी हॉस्पिटलां आसूं वा महाविद्यालयां ओबीसींक परवडपाची नात.
म्हारगे उपचार आणि भायल्यान हाडपाक लायतात ती वखदां घेतना बोल्सां रिती जातात. एसटीक 7 पोस्ट म्हणल्यार 112 पोस्ट बॅकलॉग उरला आणि 16 वर्सां एससी म्हणल्यार 16 पोस्ट म्हणजे 384 पोस्ट बॅकलॉग उरल्या, ज्याच्यामुळे एमडी, एमएस, रेडिओलॉजिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट, गायनोकॉलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक हे बहुजन समाजाच्यान दोतोर जाता आशिल्ली इतले वर्सां ते वंचीत उरले. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केल्ली साऊथ गोवान जी मेडिकल कॉलेज येवपाचें आसा अशें उलयताले. आज सीएमान डिक्लेअर केला की गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जावची. गोवा मेडिकल कॉलेज आसात. सेकंड मेडिकल कॉलेजची सीएमान स्टेटमेंट केल्ल्या ती गोवा मेडिकल कॉलेजचो एक दुसरो भाग सेकंड गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन गोवा. कित्याक आतां हांगा उलोवप जाता तुमी आयकलां की ऑर्थोपेडिक सारखे मेळना, सर्व्हिस सारकी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत मेळना, डॉक्टर्स कमी आसात आणि माझी दाड हांगा आतां भोंकल्ल्या 2 म्हयने जाले, पयशांक हांव वचना अशी परिस्थिती आसा. जनरली लोकांक जेवपाचोच प्रश्न आसता बहुजन समाजात. ते डॉक्टरा कडेन, डेंटिस्टा कडेन, ऑर्थोपेडिका कडेन वचपाची अवॉयड करता आनी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत वच सोदता. कित्याक तेंचे कडेन फी पे करपाची तितली कॅपासिटी आसना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि शिवानी सांगेलकार. सरकार सुमूल डेअरीक सपोर्ट करता. गोवा डेअरीच्या दुधाचेर परिणाम करून गोंयचो दूध वेवसाय सोंपोवपाचो सरकाराचो प्लॅन आसा. देखून ते बारीक शेतकारांक पिडटात. साळ्यांतल्या दूध उत्पादक शेतकारांनी थेट आरोप केला. साळ्यांतल्या भुमिका दूध उत्पादक सहकारी संस्थेच्या वांगड्यांक 2 वर्सां जालीं तेंचें अनुदानच मेळोंक ना. व्हडले धोल बडोवन सरकारान केल्ल्यो येवजण्यो कागदारच उरल्यात. प्रत्यक्षात शेतकारांक कुस्कुटाचो फायदो जालो ना. बेगोबेग संचालक मंडळाची बसका घेयात, तांणी सांगलां. आयकात साळ्यांतल्या दूध उत्पादकांक. गोवा गव्हर्मेंटान बरे स्कीमी दिलेले आहा. मेजर म्हटल्यार एक काम दिनू, एक पशुपालन आनी एक ग्रास फॉडो लागून. आनी म्हाका तरी दिसता हे स्किमी फक्त आयज उरले पेपरार कित्याक म्हणटा आज इन्सेंटीव आहा 40%. तो आमकां तरी ह्या साळ डेरीक तरी एक ऑलमोस्ट 9 म्हयने मेळोंक ना. ऑलमोस्ट 9 म्हयने मेळोंक ना म्हणजे ऑलमोस्ट आमचो आतां एक 17 लाख पेंडींग आहा आमच्या डेरीचे. म्हणजे एवरी फार्मराचे म्हणजे ऑलमोस्ट तुमी धरा एवरेज एक 2 ते 2.5 लाख अशें जालेलें आहा. आनी दुसरें म्हणजे पशुपालन म्हणजे एक ती काफ म्हणजे वासराक ती स्कीम. वासराक ती केन्ना स्कीम येता, केन्ना अकाउंटार फार्मर पावता तेच कळना. वासरू मरून सुद्दां वयता तरी ते स्किमी अजून मेळना. मरून कितें वासरू वयता जो आमकां इन्सेंटीव जो मेळना ना ते एक ताजो मेंटेनन्स आमकां प्रॉपर जायना. मेंटेनन्स आज प्रत्येक फार्मराचे एक फार्मराचे कालच्या गरमीन एक कित्याक फक्त एक मेडिसीन अवेलेबल ना आनी आमकां मेंटेन जायना. एक म्हयन्यान एक 4-4, 5-5 गाय गेलेले आहा, मेल्ल्या. आनी तशेंच सांगता कितें एक फॉडराची स्कीम आहा. फॉडराची स्कीम आहा सगळें आहा कितें पेपरार ते म्हणजे एक मेळटा म्हणजे ऑलमोस्ट मेळत ना. फक्त पेपर केन्ना मेळटा आनी कितें मेळटा आनी कितें प्रोसिजर तेच कळना तेंचे. विचारूंक गेले ते म्हणटा ते तुमी विचारूंक वयतले कितें बाबा आमचे इन्सेंटीव मेळना, आमकां ती सपोर्ट प्रायस मेळना. ते सांगता त्या डेरीक मेळना, लाडफे मेळना, मुळगांव मेळना. हेच एक्सक्यूज. एकूय रिजन मेळना आमकां. वॅलीड रिजन आसता पळय ते कशेंच मेळना. एक तर म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आमचो सुमुलाक फूल सपोर्ट करता म्हणजे एक तर प्रमोट करता. ते खंय तरी तेंचे कितें लिंक आहा तें खबर ना पण ऑलमोस्ट हे चल्लेलें आहा फक्त छळ करपाचो एक गोवा डेरी बद्दल आनी आमकां फार्मरांक सोंपोवपाचें. आनी हो पळयात आनीक एक दूध वेवसायी सरकारी स्किमींची कर्मकथा सांगता. मंत्री संत्री जाहीर सभांनी मेळाव्यांनी खूब उलयतात पूण प्रत्यक्षात शेतकारांच्या वाट्याक कितले अच्छे दिन येतात ते आयकात तेंच्याच तोंडांतल्यान. ते गायचे आमकां इतले 70,000 रुपया आनी ते म्हणटा की आमकां 70,000 90% सबसिडी दिता म्हणटा. कितें तर ती इन्सेंटीव सबसिडी गायची एक वरां सबसिडी एलिमेंट उरता, एक वरां सबसिडी येना. म्हणजे तुजे 70,000चे इंट्रस्टच जालो पयलो आदी. म्हणजे तुजे ते 70चे 90 जातात आनी मागीर तूं 70चे 90% सबसिडी दिता आनी परत आदी गाय तुका पडली ती 35,000 गाय पडटा. आनी ती परत जर धराना आनी कितें जालें जाल्यार ते कितें सांगतात ना ती 9.5 वर्सां तुवें पोसपा जाय, मरासर पोसपा जाय. म्हाका सांग एखादी गाय जर ती फॉल्टी जाली, एक गायचे अंदूल बाबा रावत तेणें गायी हाडलेले तेजे एक गायचे 3 पाने फेल जाले. तेणी आतां एप्रिल दिलें, एप्रिल सगळें दिलें. आतां दिवन आतां 1 वरां जावन गेलें. आतां गाय हाडली आनी गेले 3 पाने फेल. ती गाय आतां अजून तशी बश्टी गोठ्यान पोसता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
अशा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकाराच्या हिता खातीर प्रायव्हेट बसी ऑन बोर्ड घेवन तांकां कदंबा बसी वरवीं सुविधा मेळोवन दितले. प्रदूषण कमी करून ग्रीन एनर्जी मोठ्या प्रमाणात वापरात हाडप हो सरकाराचो हेत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटी मिशना खाला केटीसीत आयज आनीक 20 इलेक्ट्रीक बसींचो आस्पाव जालो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेर फुडाऱ्यांचे हजेरेंत ह्या बसींचे आयज कुजिरा बांबोळे अनावरण जालें. त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. आयकात. बाबुल्लास नायक तुयेकर आणि माविन यांच्यानी उलयता आसतना एकंदर आमी कशा पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमात बदल हाडपाक लागला हे तुमच्या मुखार दवरलें. फ्रॉम द रोड, बस स्टॉप, बस स्टँड आणि बसीस ऑल टुगेदर 71 EV चार्जीस म्हणजे 100% इलेक्ट्रिकल चार्जीस बसीस आमी मार्केटात हाडल्यो. आतापर्यंत 54 लाख किलोमिटर्स हे बसीस रन जाल्यो, जेणे करून 3600 ऑफ कार्बन इमिशन रिड्यूस जाले. म्हणजे आमी विचार करता कितले कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक शकतले. 3600 कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक पावले. हाज्या फुडें जेन्ना 100 बसीस येतले तेन्ना कितल्या मोठ्या प्रमाणात कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक शकतले ताचो विचार करात. सरकाराचो विचार आसा की ग्रीन एनर्जी खूब मोठ्या प्रमाणात सर्क्युलेशनान हाडप, जेणे करून कार्बन इमिशन्स खूब मोठ्या प्रमाणात कमी उरतले. एट प्रेझेंट वास्को, मडगांव, पणजी आनी म्हापसा हे 4 बस स्टँड हे मॉडर्नायज्ड बस स्टँड करपाचे आसा. थोड्या दिसा भितर ताजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बरोबर टायअप करून तेय सुरवात करपाचे आसा. आमी प्रायव्हेट बसीस ऑन बोर्ड घेवपाचो प्रोसेस थोडोसो डिले जाल्लो, बट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान इनिशिएटिव्स घेवन तें काम कंप्लीट केलां आणि म्हाका दिसता नेक्स्ट कॅबिनेटाच्या उपरांत तेकाय अप्रुवल दिले काय सेम सिस्टम आमी प्रायव्हेट बस ओनर जे आसा हे कदंबाच्या बरोबर ऑन बोर्ड येतले आणि सगळी कडेन म्हणजे एट अ टायम एक 1 कलर ह्या पद्दतीच्यो बसीस वयल्यान हे चड फायद्याचे प्रायव्हेट बस ओनरांचे आसा आणि प्लस पॅसेंजराचे आसा. ज्यो सिस्टम आमी कदंबात अवेलेबल करतले त्योच सगळ्यो सिस्टम आमी प्रायव्हेट बस ओनरांच्याय बी म्हणजे त्या बसींनी अवेलेबल करपाक शकतले, जेणे करून इन फ्युचर लोकांनी 2 व्हीलर कमी वापरच्यो, बसींनी ट्रॅव्हल करचे, 4 व्हीलर कमी वापरच्यो, बसींनी ट्रॅव्हल करचे. गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. केरळात येवपी साऊथ वेस्ट मान्सूनात कळाव जावपाची शक्यताय आसा. बंगालचे खाडीत वा अरबी दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून आता गोंयांत कांय प्रमाणात अनिश्चितताय निर्माण जाल्या. अरबी दर्यांत पावसाचेर परिणामूय करपाक शकता. गोंयांत हरशी जुनाचे 7 तारखे मेरेन मान्सून पावता, पूण हे फावट तो जुनाचे मध्यान एंट्री करपाक शकता. वाडटे गरमेक लागून लोक वाजेल्यात, पूण आनीक 2 दीस तरी भयंकर गरमेक तोंड दिवचे पडटले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयचे चडावत तापमान 35 ते 37 डिग्रीच्या लागसार उरतले. शुक्रारा वारो गळपाचो आशिल्ल्यान गरमे पासत थाकाय मेळटली. रातचे उणे तापमान 27 डिग्री उरतले. वाडटे गरमे पासत लोकांक चड उदक पिवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. 22 तारखे मेरेन हवामान सुके. 19-20 वेर गरम आणि दमट हवामान. शुक्रारचे चडावत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक चडावत तापमान थीर. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जातनाय मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.